ह्या खातीर पितिशा पाडून आमच्या जिवितांत भितर सुरया. आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तितलेय पावटी आनी आसाचूच ते हांवें तांकां कसो फुडो केला काय. हांवें जाता ते बेगीन ते कोश्ट काडून उडोवंक, तो कुरीस खाला दवरूंक, हो कुरीस दुसऱ्यांच्या भुसार घालूंक जाता तितले बेगीन तो कुरीस म्हाका नाका अशें म्हजें जाल्लें आसा काय. जाता कित्याक जायते फावटी आमी पळयता कोणाक तरी विचारीत तूं अमक्याच जाग्यांत मागण्याक कित्याक वेता, तूं मिस्साक कित्याक वेता. आनी तांचो जबाब जायते म्हाका कोश्ट आसात, ते कोश्टांतले सायबाण म्हाका बेगीनूच मेकळो केल्यार पुरो. मे गॉड फ्री मी फ्रॉम ऑल माय बर्डन्स. आनी खातीर आमी मिस्साक गोडेक येता हें मागणें घेवन आनी मिस्सांतल्यान जरी मेळो ना जाल्यार आमी आनी खंय तरी वेता. थंय मेळना जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार वचया. कोण तरी सांगतलो हांगासर येयात आनी तुमकां तुमच्या कोश्टांतले तुमी मेकळीं जातलीं. आनी आमी धांवता आनी हेच नदरेन गोडेक आमी जायते फावटी मिस्साकूय बी येता. हेच नदरेन गोडेक आमचें मागणेंय बी जाता. देवाक गोडेक हेच नदरेन आमी उलो मारता, सायबा म्हाका वाटाय हे भाशेन, सायबा हे कोश्टांतलो म्हाका निवार. जायना काय आमचें मागणें चडशें तशेंच न्ही. आनी हे भाशेन आमी म्हणटा देवाक तुज्या पुतान जो कुरीस उबारून तुजी सोडवण आमकां फावो केली. देवाचें राज, तुजें राज ह्या संवसारांत बांदूंक आमकां एक वाट दाखयली. जेन्ना हांव म्हजें मागणें दर दिसा कोश्टांतलें म्हाका निवार अशें म्हणटा तेन्ना हांव जेजूची वाट दवरतां काय वो म्हजीच वाट काय. हांव जेजूचो पाटलावदार जाता काय हो आनी कोणाचो पाटलावदार कसो जाता काय.